कोंकणी उलय लंडन फुलय आवाज रेडिओ 99.8 FM अंद्रे फेर्नांडीस तुमच्या मुखार घेवन येता गोंयकारपण. सैमाची राखण करप हेच खरें गोंयकारपण. सैमाची राखण करप हेच खरें गोंयकारपण. आदल्यो त्यो मातयेंत तवल्यो भाता शीत नुस्त्या कडी. आदल्यो त्यो मातयेंत तवल्यो भाता शीत नुस्त्या कडी. गंवां तांदळां गरम भाकऱ्यो चेपणां घातल्या तोरां फडी. आदल्यो त्यो मातयेंत तवल्यो भाता शीत नुस्त्या कडी. गंवां तांदळां गरम भाकऱ्यो चेपणां घाल्ल्या तोरां फडी. हेच खरें गोंयकारपण. आंबे पेरां केळी पणस जायतें खावचें. आंबे पेरां केळी पणस जायतें खावचें. तान लागली जरी आडसरां उदक पिवचें. भाटांत घाम ओतसर काम करचें. पुरो जावन येवन बांयचें थंड उदक न्हांवचें. आंबे पेरां केळी पणस जायतें खावचें. तान लागली जरी आडसरां उदक पिवचें. शेतांत भाटांत घाम ओतसर काम करचें. पुरो जावन येवन बांयचें थंड उदक न्हांवचें. हेच खरें गोंयकारपण. कांदे टोमाट मिरसांगो तश्यो कणगांच्यो भरपूर राशी. कांदे टोमाट मिरसांग्यो तश्यो कणगांच्यो भरपूर राशी. पोटभर खावंक पिवंक दिवनूय सैमाक कित्याक फाशी. परकेत तर थोड्या दिसांनी उस्तूंक लागतले आमचे फोंड. इतलें जर जायसर रावलें खंय उरतलें गोंयकारपण. कांदे टोमाट मिरसांग्यो तश्यो कणगांच्यो भरपूर राशी. पोटभर खावंक पिवंक दिवनूय सैमाक कित्याक फाशी. परके तर थोड्या दिसांनी उस्तूंक लागतले आमचे फोंड. इतलें जर जायसर रावलें खंय उरतलें गोंयकारपण. खंय उरतलें गोंयकारपण. सैमाची राखण करप हेच खरें गोंयकारपण. सैमाची राखण करप हेच खरें गोंयकारपण.